हांव 1967 फर्स्ट बेस्ट स्टुडंट म्हणून मेडिकलांतल्यान पास जालो. म्हाका पयलीं पासून प्रॅक्टीस करपाची आनी लोकांची सेवा करपाची उमेद, कित्याक म्हज्या बापायकूय तें आवडटालें. आनी बापूय म्हाका घरा कडल्यान प्रतिबद्ध चिटी दिवन धाडटालो आनी मेडिकलान हांव पेशंटाक दाखयतालो. म्हाका ते प्रॅक्टीस करपा खातीर आनी लोकांची सेवा खातीर उमेद आशिल्ली. पूण करतलो कितें, पयशे ना हातांत. पयशे मेळटले जाय जाल्यार मेडिकलान सर्वीस करपा जाय. मेडिकलान सर्वीस करता जाल्यार हावजमॅन पोस्ट 150 रुपया, डेमॉन्स्ट्रेशन करता जाल्यार 600 रुपया. तरी पूण म्हाका म्हाजे मामा घारशे आक्षीचेच आनी म्हजे बाकीच्यांनी अरे तूं बरो मेडिसिनान बरो आसा मरे, दोतोर बरो आसा मरे, सालयकार तुका बरो 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 म्हणटालो, तूं कर रे प्रॅक्टीस. हांवें 1-1.5 म्हयनो हावजमॅन पोस्ट म्हणजे MD फुडें शिकपा खातीर केल्लें. इमिजिएट हांवें रेजिग्नेशन दिलें, कित्याक आनी विचार करप ना. आनी म्हाका मामान म्हाका शिरदोना म्हणटा थंय गांवांत प्रॅक्टीस कर म्हणून धाडलो. थंयचे ताजो एक कोण तरी वळखीचो मनीस जाणटोसो ताणें म्हाका एक घर दिलें. तें घर जर कशें आसचें ताजें हांव एक्सप्लेनेशन करना. आमकां न्हिदपाक घोव बायलांक 1 बेड 2 बेड तातूंत जायनाशिल्लीं. जमनीत सगळें माती आनी तें एवटेन तेवटेन तें एनवायरमेंट वॉज वेरी बॅड. तरी पूण प्रॅक्टीस करया. आनी हांवें देंवतो पाव आमचे देवतेचेर आनी हाजेर विश्वास दवरलो आनी प्रॅक्टीस करपाक सुरू केली. पयलो दिसा इनागोरेशन जालें. इनागोरेशन जाता म्हाजे दोतोर भितर कोण आशिल्ले ते सगळे बेश्टे बटाट वडा आनी एक कोको कोला. बटाट वड्या आनी कोको कोला आशिल्ले 30 पयशे आनी बटाट वडे म्हणटा ते रुपयान 5-6 अशें आसताले. तरी पूण आतां बॅलन्स शीट 0. आतां पूण इनवेस्टमेंट जातलो आनी म्हाका ते पयशे मेळटले. पूण सुरवात कशी करतलो जाल्यार म्हाका एक मात मोटरसायकल जाय. मोटरसायकल म्हणजे म्हज्या मामा कडेन हांवें 5,000 रुपया मागून घेतले, उसणे घेतले. रोखडेच तुका फारीक करता. आनी तातूंत 2,400 रुपयान पर लॅमा म्हणून एक 75cc मोटरसायकल येताली ती घेतली. आनी उरलेले एक मेज, कदेल, आरमार अशें करून ते 5,000 रुपया म्हजे कंप्लीट 0. प्रॅक्टीस केली. सुरवात जाली. आतां कोणी पेशंट येतले आनी हांव कितें तरी म्हाका मेळटलें. बरो रातचो 12 सुमार आक्षीच्यान म्हजो वळखीचो एकटोच मनीस अरे अवी म्हणपी. हांव पयलीं आक्षी शिकतालो. अवी कितें रे? अरे रमाकांत म्हणटा तुजोच फ्रेंड, ताजी आवय बरी ना. अशें जावं. हांव तसोच मातसो बरो वेल ड्रेस आतां तें बॅग घेवन चलत ते घरा कडेन वता जाल्यार तो घरा वतकर म्हाका अजुनूय दोळ्यार म्हाका येता. त्या घरांत धवेशी कपडे न्हेशिल्ली, वायर न्हेशिल्ली अशी आवय ताजी आशिल्ली. हांव वचून ताच्या पळयता जाल्यार पल्स बी कांय ना. म्हाका खूब वायट दिसलें. 2 कितें, एक रमाकांत ताची आवय म्हणून आनी दुसरें म्हजें आतां फुडें कितें म्हणटात बोणये कुसको नाल. बोणये कुसको नाल म्हणटा जाल्यार आतां म्हणे हे 5,000 कशें फारीक करतलो आनी कितें करतलो फुडें. जावं. रात जाली. सकाळ येयली. सकाळ येता पेशंट बी अशें कोण येवपाची परिस्थिती नाशिल्ली. लोकांक तितलें खबरूय नाशिल्लें आनी हांव दिसपाकूय तसो दोतोर दिसनाशिल्लो, तसो बुरको दिसतालो. तसोच म्हणलें आतां पळयता जाल्यार म्हजी सरळ घरा मुखारूच एक दोतोर म्हणून उलोवन आली. आनी कितें जालां जाल्यार म्हाका तें रेमेतिनाचो पार्थ, रेमेतीन म्हणटा ती जाणटेली बायल ती, ताजी डिलिव्हरी जाता. हांव मागीर मातसो येवपा जाय. येता म्हणून हांवें तशेंच बॅगान तें कितें म्हाजें इंजेसांवाय आनी कितें तें घेतलें आनी तें सिनार गेलो. थंय वतकर पयलीं सामको परिस्थिती पळयतकच नर्वस जावपाची. भायर सामको फेस्ता भशेन लोक जाणटेले सगळे बशिल्ले आसताले. कोण व्हिडियो ओडटात, कोण हें करतात, कोणाक कोको कोला पितात. आनी म्हाका भितर दोतोर उठले सगळे. उठले आनी हांव बॅग घेवन भितर गेलो. भितर वता जाल्यार मागीर जरा एका सामकें डर्टी प्लेसीचेर आमी पयलीं MC जातकर कपडे वापरताले पन्ने, थंय मांडलेले आशिल्ले आनी ताजेर एक वयर साक आनी साकाचे वरती पार्थ न्हिदल्या आनी एका सायडीन ती वजीण मोटेरीच कशी वजीण अशी बाकीन कशी आसता थंय
आनी म्हाका हेवटेन एक बाकिनाचेर हांव ओग्गी रावन कितें जाता तें जाता फुडें पळोवया बॅग घेवन रावलो. ती सगळी वजी विणपा आशिल्ली ती डिक्टेट. हय तें हाडलें मुगो हें हाडलें मुगो तें म्हणलें. आनी भोंवतणी सगळीं जाणटेलीं म्हणटेलीं सगळीं भुरगीं अशीं आनी दोग जाण बायलां ताका अशीं भितर हाजेर घेवन अशी घेवन एकटी ताका पार्तीक म्हण गो तुगेलें म्हणजे आतां पार्थ सुरू तिका पार्थ जालाच सुरू. मागीर ते कशें वोवे म्हणप यो 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 मागीर ती वयची ना. आं सोरो हाडलें मुगो फेणी हाडली ती उराक हाडलें मुगो. हय हाडल्या. ती एक घोट मारता फसक कशें मुगो. फसक म्हणजे लायट. हांव पळयता आमकां कांयच खबरच ना कितें फसक कोणा गेले हाडले गो वस्त्यां येयली तुका सांगिल्लें हें करून हाड म्हणून. थंयच वाद आमचो. निमाणें ती दवरली. मागीर थंड उदक तें वाजोवपा खातीर तें वांटो कुलेरां मागीर एक येदो व्हडलो दिवो कितें म्हऱ्यांत दिश्टी पडपा खातीर येदो दिवो तातूंत भितर वात येदी मोटी ती लायट नासताली आनी ती दिवो आनी ती तेवटेन बसून हें सगळें पार्थाचें कर गो फोर्स फोर्स कांय पार्थ हांवें म्हाका इतलें कळटालें पळयत जाल्यार बेगीन जावचें म्हूण हांव जाणाशिल्लो कित्याक आमच्या हातूंत 4 बोटां जातकच डिलिव्हरी जाता. पूण फोर्स 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 आमकां उलोवपाक भंय दिसतालो कित्याक ती सामकी आंगार येता म्हणून करता 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 ती फोर्स फोर्स म्हणटा हांव ओगी पळयतां आनी ती ताका बाकीची लास्ट मागीर अशें आनी माणेपण हांवें म्हणलें म्हाजी मातशी बोट घालून पळयत जाल्यार 3-4 बोटां जाल्यांत. जाता आतां बेगीन जातलें गो. आं पळय आं दोतोरान बेगीन जाता म्हणलें. दोतोर एक घोटा हिंसा मारल्यार बरें न्हू. हांव म्हणलें आं बरें मारया. एक घोटा हिंसा मारलें पळय आं आतां हिंसा हांव केलां म्हूण गो तुगेलें. ती आतां डिलिव्हरी जावपाच्या वेळाचेर आनी एक वोवी आसता तांचें तें आतां म्हाका याद जायना कशी ती आनी ते वोवेचेर फट 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 आनी आमी तातूंत हात घालो हांव घाम्यानाच. तशेंच तें बाय एकटें डिलिव्हरी जालें आनी देवाचे कृपेन सगळें वेवस्थीत नॉर्मल डिलिव्हरी जालें. सुसेग. आनी हांवें तें सगळें आतां ती फुडलें ती करता. हांव पळयतां जाल्यार बोंबली कातरपा खातीर ताजे कडेन बोटू आसताले. ते बोटव्या भितर सूत आनी एक कानीत म्हणल्यार एक नायफ कशी आनी ती दिव्याचेर ती तापोवप आनी सगळी काळीच संग जावप आनी ताजेर तो उराक घालप. उराक घालता पुसप आनी पुसतकच ती कातरप. बोंबली कातरली आनी तें सूत ताजें आसता भितर तें बांदप. हांव पळयता आमकां आनी उलोवपाक वचून सद्या कांयच पावरूच ना आनी कितें जाता तें समजाय बी ना. आनी कितें करता करता बोंबली बरो ती भुरग्याक आनी कुशीन दिलें आनी हांव भायर वचूं येता. आवयस म्हाका सामकें स्टँडींग ओवेशन. सगळे जाणटेले हास उबे रावले आनी तातूंत ती जी पळय हेड आशिल्ली क्रिस्तालीन म्हणून ती आयली. हय दोतोर कापास आं. आवयस कापास एकूच शब्द म्हज्या लायफाचो हांव अजून म्हाका याद आसा. हे एका वर्डा खातीर आय वॉज मोस्ट प्रॉस्परस.